देवी लयराईच्या जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक खूब शुभेच्छा। शिरगांवची देवी लयराईची जात्रा ही गोंयांत खूब व्हडली आनी उत्सवाची जात्रा। त्या निमित्तान धोंड जे आसा पळय ते आपले व्रत दवरता आनी मागीर होमकुंडांतल्यान वचपाची जी पारंपारीक परंपरा आसा ही कितलेशाच वर्सां पासून चलत आयिल्ली आसा आनी समेस्त गोंयभरांतल्यान धोंड आसतले किंवा लोक आसतले ते जात्रा आनी ताज्या उपरांत जावपी कौलो उत्सवाक 5 दीस सातत्यान लोक हांगासर येता मोठ्या उत्साहात। हांव जात्रेच्या दिसा पावूंक शकलो ना, आज कौलाच्या निमित्तान देवीची भेट घेवपाक देवीचें दर्शन घेवपा खातीर कौल घेवपा खातीर आज शिरगांव गांवांत आयिल्लो। मला खूब प्रसन्न जाता, आनंद जाता की अशाच खूब मोठ्या प्रमाणात उत्साह दर वर्सा आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जायत आसा। समेस्त गोंयकारांक आनी शिरगांव गांवांतल्या ह्या देवस्थानच्या कमिटीकूय बी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी त्या निमित्तान खूब बऱ्या पद्दतीचें वेवस्थापन देवस्थान कमिटी करता तांकांय बी हांव खूब शुभेच्छा दिता। माता लयराईच्या दर्शनाक म्हणून आज आयिल्लो। 12 तारखेक पंचमीक जात्रा जाली पण त्या दिसा हांव पावूंक ना। आता फुडले आनी 5 दीस आसात म्हणटकच बिहारच्यान मुद्दाम देवी लयराईचें दर्शन घेवपाक येयला। दर वर्सा न चुकता येता हांव। जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलान तरी येताच। देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा, आमच्या घराण्याचेर, खास करून म्हाजे वडील म्हाजे आजोबा हे सगळे धोंड आसले हांगासर आनी अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली। हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता। प्रार्थना केन्नाच वाया वचना देवीच्या पांया कडेन केल्ली। आमच्या केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्ही तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणें सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिजी कृपा दृश्टी आसा। ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात। अशीच तिजी कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची दीस देवी कडेन प्रार्थना केली आनी म्हाका खात्री आसा, विश्वास आसा की देवी आमचेर सदांच कृपावंत जातली। आमच्या गोंयचे सदांच विकास समृद्धी हाजे कडेन आनी योग्य पद्दतीचे लोक थंय हाडून ते सगळें ती करून घेतली हाज्या बद्दल म्हज्या मनात पूर्ण विश्वास आसा। देवीची परत एक फावट प्रार्थना करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.